Speaker sir, I rise to speak on the governor's address. Speaker sir, हे गव्हर्नराचे अभिभाषण 44 पानां 192 पॅराग्राफ म्हणजे रोखडेच बेल बीन मारनाका हाजेर खूब वस्तू आहा आनी हे भाशण अभिभाषण करतना गव्हर्नर हांव म्हजे तकलेर हे घेवन उबो राविल्लो कित्याक म्हाका दिसतालें की आमी धाकटी सेशनां करून एक कॉन्स्टिट्युशनल आमी हत्या करतात. पूण आतां मुखेलमंत्र्यान सकाळीं सांगलेले भशेन की ज्या सेशनान अभिभाशण गव्हर्नर करता म्हणल्यार वर्सावळीचें पयलें सेशन, पयलो दीस ऑफ द पयलें सेशन, त्याच सेशनान रिप्लाय टू गव्हर्नर्स एड्रेस जातली. तशेंच बजेट जे सेशनान प्रेजेंट जाता त्याच सेशनान डिमांड्स डिस्कस जातले. म्हणटकच शेळें सेशन गोंयकारांक पळोवंक मेळचें ना. हें जे मुखेलमंत्र्यान अश्युरन्स दिलां ताजेर हांव खुशी आहा. पुणून आतां मेरेन हें जायनाशिल्लें. सस्पेन्शन ऑफ रुल्स जाताले आनी तशें पळोवपाक गेल्यार संविधान म्हणून जें आसा म्हळ्यार आमची घटना जी आहा ताजी कंटिन्युअस हत्या ह्या सभागृहांत जाताली. इतलें आसून पसून गव्हर्नराच्या अभिभाशणान दुसरो पॅराग्राफ असो म्हणटा की इन दीस ऑगस्ट हाऊस I feel privileged to state that this year we have completed 75 years of adoption of our constitution. संविधान का अमृत महोत्सव. स्पीकर सर, हे एक फकाणां गोंयकारांची केल्ले भशेन दिसता. आनीक ह्या वर्साक सरकारान गव्हर्नरा कडच्यान अशे वेग स्लोगन्स जे पॉलिसीज म्हणून दाखयल्ले भशेन वतात, म्हळ्यार स्लोगन्स दॅट मॅस्करेड एज पॉलिसीज, अशे 5 पॅराग्राफ आहा. गव्हर्नर म्हणटा संविधान का अमृत महोत्सव, विकसित भारत विकसित गोवा एट 2047, गुड गव्हर्नन्स डे, डबल इंजिन सरकार, ह्युमन डेव्हलपमेंट थ्रू अंत्योदय, ग्रामोदय एंड सर्वोदय, सॅच्युरेशन अप्रोच इन इम्प्लिमेंटिंग सोशल सेक्टर स्किम्स. हे सगळे स्लोगन बरे दिसता स्पीकर सर. पुणून हे स्लोगन गोंयकारांचेर कितें इम्पॅक्ट आसता, एम्प्लॉयमेंट कितें मेळटा, गोंयचे इकॉनॉमीक फायदो कितें जाता, गोंयकारांक कितें फायदो जाता, हें म्हाका दिसता गोंयकारांनी डिसायड करूंक जाय, सरकारान न्ही. स्पीकर सर, आतां कित्याक सांगता पळय, फॉर एग्जाम्पल गव्हर्नराच्या भाशणान अशें म्हणटा की गोवा एट्रॅक्टेड USD 174.79 million in FDI between 2019 and 2024. Speaker sir, how do we gauge whether this figure signifies progress or stagnation? कशें प्रोग्रेस म्हणून कित्या वयल्यान दिसता तुका? Where was this investment allocated? How does Goa fare compared to neighboring states? आतां हांव तुका रिप्लाय दिता. गोवा रँक्स 20th नॅशनली इन FDI इनफ्लो. आमच्या देशाक कितल्यो स्टेट आहा रोहन? 28 आहा. 28 आमी 20वे पडटात. सो आमी पळय, वी आर 8th फ्रॉम द लास्ट. कंपेर अस विथ अदर दीस. दादरा नगर हवेली दमाऊन दीव attracted 179.29 million. आमी कितले? 174.79 USD million. उत्तराखंड secured USD 209.97 million. हिमाचल प्रदेश USD 298.31 million. Same period. Speaker sir, when even hill states with logistical challenges surpasses Goa's performance, what it exposes? It exposes the double engine सरकार's empty sloganeering. आता हे फिगर खंयच्यान हाडले काय म्हणटलो तूं? हे फिगर लोकसभेन 16 डिसेंबर 2024 एक LEQ 3314 दिल्ले आहा. So these are very concrete figures given by your upper engine in the bigger house of parliament, म्हळ्यार the house of the people, Lok Sabha. Speaker sir, without transparency and comparative analysis, governor's statistics are mere theatrics. Goa deserves answers, not ambiguous tallies. Answers are not coming. Speaker sir, हाका म्हणटात जेन्ना कोणाक कन्विन्स करपाक शकना तेन्ना ताका कन्फ्यूज करप. ओके फिगरां सांगा पण घुसपावप. स्पीकर सर, हो सरकार इल्युजन ऑफ ट्रूथ थियरी फॉलो करता अशें दिसता. म्हळ्यार कितें की फटी सांगीत रावप, एक दीस लोकांक तें खरेंच दिसपाक लागता. पूण लोक हुशार आसा. तो सरकाराक भिता
म्हणून जाहीरपणान उलयना, कित्याक तुमी रिवेंज घेतात. स्पीकर सर, आता पयलीं हांव फायनान्साचेर येता. ड्युरींग 2018 to 23, outstanding debt of the state government increased from 28.41 to 31.57% of GDP, breaching the target of 25% of GSDP set by the Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2014. FRBM म्हणटा तें. In short, Goa was on a loan spree. म्हळ्यार कितें, कोंकणीन जर सांगूंक गेलो जाल्यार रीण काढून सण साजरे करपी सरकार हो सरकार आमचो. स्पीकर सर, then when the debt burden started to become unsustainable, the government cut expenditure. The government takes extreme measures to cut spending. In January 2025, the government ordered a 25% cut in budgetary revenue expenditure across departments, excluding salaries, pensions, debt-related payments. For the rest of 24-25 financial year, spending is kept at 20% of budget estimate, with some allocations facing cuts up to 40%, except for flagship schemes. म्हणल्यार बजेट व्हडलें अनाउन्स करप आनी मागीर ताजेर एक्सपेंडिचराचेर कट घालप. जानेवारी 2025 एक ऑर्डर इश्यू केली फायनान्स रेव्हेन्यू एंड कंट्रोल डिपार्टमेंटान की 25% रिडक्शन मॅन्डेटरी जाला इन द budgetary revenue expenditure for each department, excluding interest payments, debt repayments and payments for salaries and pensions. Speaker sir, for the remaining quarters of 24-25, the government has set a cap stipulating that no more than 20% of budgetary estimates may be spent, except for flagship government schemes. In some cases, allocation has been reduced to as much as 40% until the end of the financial year, according to this order. Speaker sir, सरकार बजेट कट जे करता ते एक रेव्हेन्यू सरप्लस करता म्हणून दाखोवन दिता. सत्य परिस्थिती कितें आसा की गोवन्स आर हॅव्हिंग टू बेर द ब्रंट ऑफ एक्झॉर्बिटंट डिपार्टमेंटल फीज. सादें रोहन आतां आमचो रोहन फुडें दिसता म्हणून रोहन म्हणटा हांव, मुखेलमंत्री दिसता जाल्यार मुखेलमंत्री म्हणटालो, पूण आज रोहनान डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचें कामशें केल्लें आहा. ओदोळ ताणें खूब कॉन्डोलन्स एडिशनां केली, कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां केली जी लेजिस्लेचर मिनिस्टरान करूंक जाय आसली. सो ही इज द चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग लुक्स लायक टुडे हीज परफॉर्मन्स. सो तो म्हाका दिश्टी पडटा आनी हांव ताजेर घालतां. स्पीकर सर, सावंड परमिशन पयलीं कितलें आशिल्लें? 3000 रुपया. इफ यू आतां कधी कितें केलां, 7 दिसांचे पयलीं जर एप्लाय केलें जाल्यार 3000 रुपया. 3 ते 7 दिसां भितर एप्लाय केलें जाल्यार 4000 रुपया. विदीन 3 days एप्लाय केलें जाल्यार 5000 रुपया. म्हळ्यार कितें? हें एक्स्टॉर्शन स्पीकर सर, हें ऑफिशियल एक्स्टॉर्शन. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. You have to expect more financial burdens as the government continues to squeeze them. Speaker sir, jenna mukhyamantri म्हणटा की has reduced debt and government has achieved revenue surplus, Goans must be concerned because the government is compensating the deficit with money from people's pockets. हाका कोंकणीत कितें म्हणटात? फुलू कुसनार खोजने पेटोवप म्हणटात हाका. सुभाष फडणवीसाक बरें खबर आहा. स्पीकर सर, 4th paragraph of the first page कितें म्हणटा की आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीचो बर्थडे 25 डिसेंबर सरकार सेलिब्रेट करता गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून. म्हळ्यार जेन्ना सगळे गोंयकार क्रिसमस म्हणून सेलिब्रेट करतात तेन्ना सरकार आमचो तो गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करता. ताका म्हणटात सुशासन दिवस. गोंयकारांक भरपूर खबर आहा की गोंयान सुशासन म्हणटे कांय ना. गोंयकार वाजपेयीक मानतात, पुणून एक गोंयकारांक खबर आहा स्पीकर सर की तुमी नॉमिनेशन बेजीस पोस्ट फॅक्टो म्हणटा तें हें तुमी संवय केल्ली आहा. संवय जाली तुमकां कॅबिनेटान. स्पीकर सर, कॅबिनेट एलोकेटेड 76 वर्क्स worth 304.24 crores by nomination basis without tender and post facto, that means after the works have been allotted, in violation of CBC guidelines which state that any work above 10,000 rupees must be tendered. Speaker sir, हें कितें? हाजो अर्थ कितें? So that means काँग्रेस पार्टीन सेंटराक म्हणिल्लें आहा दिस इज मेकिंग मिनी अडानीज म्हणून. हांव तें म्हणूंक वचना, पूण हांव एक सांगता की सगळे तुमी सेलाक घाला, इन्क्लुडींग श्यामा प्रसाद मुखर्जी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी म्हणटा तो भारतीय जनसंघ
घडोवपी मनीस 1951 तीच भारतीय जनसंघ म्हणटी भारतीय जनता पार्टी जाली, जी पार्टी मायकल लोबो जॉइन जालो. स्पीकर सर, I was referring to the Shyama Prasad Mukherjee Stadium. I am not saying the individual. Put the stadium, Speaker sir, in the floor of the House, 2nd August 2024, Mukhyamantri सांगले की जुवारीची जमीन आपण रियल इस्टेट डेव्हलपमेंटाक अलाव करचो ना. आणि ताजे मागीर ही जमीन काढून प्रेस्टिजाक विकली, अभिनंदन लोधाक विकली. काल तुम्ही पेपरार सगळे ऍड पळयला आसतलो. लोधाज हॅव नो प्रोजेक्ट्स इन गोवा. फ्रंट फुल पेज ऍड सांगपाक हे म्हाकाच तर एक फोन मारून मायकलान सांगिल्लें हांव केन्नाच ते लोधा नांव घेना, हांव अभिनंदन लोधा म्हणपाचो मरे. आज म्हणटा पळय हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा. स्पीकर सर, हो 50,000 कोटी रुपयाचे स्कॅम वॉज नॉट इन्व्हेस्टिगेटेड बट फॅसिलिटेटेड. आणि तूं ताका म्हणटा गुड गव्हर्नन्स, सुशासन. स्पीकर सर, 271 सर्वे numbers of private forest amounting to 1.2 crore square meters of land identified by the Thomas Araujo Committee were allowed for development in 2021 according to the Supreme Court that stopped it on 3rd March 2025, this very same month. Who benefited from this move? Who will come and settle there? Is it for any Goikars? Or ताजेच खातीर तुम्ही मेट्रो सजेस्ट करतात. मेट्रो 50 वर्सां गोंयांत जावंक शकना. मेट्रोक व्हडलें पॉप्युलेशन जाय आनी हे पॉप्युलेशना खातीर 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर तुम्ही ओपन अप केल्या काय कितें, हो म्हजो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील 50%तल्यान 500% हायक करता म्हणून सगळे लोक बोवाळ मारतात. बाब दिगंबर कामत म्हणटा ते तशें न्ही म्हणून. पूण ते कशें ते सांगपाक मंत्री जाय आशिल्लो. मंत्र्यान ते सांगचें, रोहनान मंत्र्याक सांगचें अशें सांग म्हणून. पूण स्पीकर सर, फॅक्ट असो आहा की म्युनिसिपल कावन्सिलान 45% बिझनेस इस्टॅब्लिशमेंट एसेस करूंक ना. 38 crores पेंडींग आहा जे रिकवर करूंक ना. हे सुशासन आनी हे ट्रिपल इंजीन सरकार. हेच म्युनिसिपालिटी आमची गोवा फॉरवर्ड चलयताली. आमी 1 रुपया केन्ना वाडोवंक नासलो. आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट केलें. वी नेवर इन्क्रीज टॅक्सीज विदाउट गिविंग सर्विसीस. हांगा तुम्ही सर्विसीसूय दिना, तुमचें कामूय करनात रेव्हेन्यू रिकवरी करपाची, आनी हे सायडीन हायक 500% वाडयतात. स्पीकर सर, हे सगळे जेन्ना आमी समरायज करता तेन्ना आमी एक चिंतुया, हे गोंयची आयडेंटिटी खातीर हो सरकार कितें करता काय, सिरियस आसा काय म्हणून. जो सरकार आज मायकल लोबोन इतलो प्रेज केलो, ही गोंयची आयडेंटिटी खातीर. मायकल लोबो म्हजे बरोबर आशिल्लो जेन्ना ओपिनियन पोल डे आमी सेलिब्रेट केलो, जेन्ना गोंयकारपणाचो सरकार आशिल्लो. स्पीकर सर, हो सरकार तुमचो ओपिनियन पोल डे विसरता आनी सेलिब्रेट कितें करता, बिहार दिवस, बिहार डे सेलिब्रेट करता. हांव वयस आनी मायकल लोबो हांगा प्रेज करता. हें म्हाका बरें लागता. मायकल लोबोक हांव मुद्दाम काडटा, कित्याक फकत आतां फुडें आहा म्हणून न्ही, कित्याक तो म्हजे बरोबर आशिल्लो ओपिनियन पोल डे ऑफिशियली सेलिब्रेट करपाक. हे खेपे ऑफिशियली हो सरकार करना, पूण सेलिब्रेट कितें करता, बिहार दिवस. बिहारींचेर हांव बेजार ना. तुम्ही करा रे. बिहारी म्हणटा ते क्रांतिकारी. तांणी दाखोवन दिल्ले हा संपूर्ण क्रांती म्हणटा ती कितें ती. स्पीकर सर, पुणून आसामचे बीजेपीन बिहार दिवस सेलिब्रेशन बंद केली. कित्याक लोकल लोकांनी ओपोज केलें. तुमकां कांय ना, तुमकां फाटीचो कोणो ना, तुमकां ऑर्डर आयली वयल्यान तुमी जग पारीत करतात. ह्या वर्सा बिहाराक इलेक्शन आहा, बिहार दिवस. फुडल्या वर्सा पंजाबचें इलेक्शन आसलें, पंजाब दिवस करा आनी बल्ले बल्ले म्हणून नाचा सगळे. स्पीकर सर, कितें आता पब्लीक ग्रीव्हन्सीचेर उलोवया. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याची हेल्पलायन, CM हेल्पलायन अनाउन्स केन्ना केली, 29 मार्च 2023. इम्प्लिमेंट केन्ना जाली, ऑगस्ट 2024. म्हळ्यार कितें, 1 वर्स लागता फायल हें जावपाक, मूव जावपाक. आनी ती पसून चीफ मिनिस्टराची हेल्पलायन. ताजे पयलीं कितें आशिल्लें, हॅलो गोंयकार म्हणून आसलें. मागीर कितें आशिल्लें, CM ग्रीव्हन्स पोर्टल म्हणून आसलें. मागीर कितें आशिल्लें, मंत्री तुमच्या दारी म्हणून आसलें. स्पीकर सर, फुडल्या वर्सा आनी IT मिनिस्टर आसा बाब रोहन खंवटो म्हणून, हांव सजेशन दिता मुखेलमंत्र्यान एक AI चॅटबॉट करची, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घालून. ते आनी मनीस बिनीस नाका, डायरेक्ट रिप्लाय मेळटली. युअर थिंग हॅज बीन एक्सेप्टेड. आनी ते मागीर घेवन न्हिदप, कांय करप ना. कित्याक न्हिदप तें सांगता तुका. आतां एक LAQ रिप्लाय तुमी दिल्या.
4,600 complaints were received on online portal since the 1st April 2023 till date. 1,700 are pending. तुमचे आन्सर LAQ रिप्लाय. गरीब मनीस जे मायकल लोबोचे मतदारसंघात ना, ज्यांका कंप्लेंट ऑनलाईन घालूंक कळना, ज्यांच्याकडे फोन ना, म्हणजे शेतकरी बिरी बारीक लोक आमच्या मतदारसंघात आहात थोडे, सुभाष फळदेसायच्या मतदारसंघात आसतले, ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन ना, ताणी कितें करपाचें? पण हांव एक मागता स्पीकर सर, हो एडिशनल सिस्टम कित्याक क्रिएट करता तुम्ही? when there is an existing system, what is the existing system? Existing system also ki every department has to have a grievance officer who must sit every Tuesday between 10 a.m. to 1 p.m. to address grievances of the public. ताजे खातीर एक ग्रीवन्स रजिस्टर म्हणून आसपाक जाय. हें कित्याक फॉलो जायना? हें उगीच हें कित्याक सगळीं सेना? स्पीकर सर, हें कित्याक जायना हाडून? कित्याक द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्फेक्टेड विथ करप्शन. सारकें करप्शन जाल्लें आहा. हे गव्हर्नमेंटाचे टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस ऍक्ट म्हणटा तो मेलो, मारलो तुम्ही. RTI ऍक्ट म्हणटा न्हिदयलो. तुम्ही उलयता अंत्योदय तत्व म्हणून. म्हळ्यार कितें? लास्ट मॅन इन द क्यू. तुम्ही कितें आहा जाणटे तुमचें? तुमचो ब्युरोक्रेट, लास्ट ब्युरोक्रेट इन द क्यू इज ऑल्सो करप्ट. कोणूच उरना, सगळे करप्ट. पुलीस सादो कॉन्स्टेबल पळय उदळ आमी उलयताले, तो वचून खंय माल्या कडच्यान तुजो 500 रुपया हफ्तो घेता वागातर येदे व्हडले जाग्यार. हांव तुका सांगता, प्रूफ दिता फाल्यां. स्पीकर सर, हें वायट आनी हाजे खातीर कितें तरी करा. आतां बाब सुभाष फळदेसायचो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअराचेर येता. स्पीकर सर, हांव एकलोच आमदार आसतलो ओपोजिशनांतलो जो वोकली ताका ताच्या पर्पल फेस्टाक सपोर्ट केला. इतलेंच न्ही, हांव तुमच्या ऑफिशियल फंक्शनाक केन्ना वचना, ताजे फंक्शनाक हांव गेलां थंय. सो ताजे खातीर हांव एक दोन तुज्यो खोड्यो काडटा. कित्याक काडटा? कित्याक गव्हर्नराच्या एड्रेसान अशें म्हणलां की crores of rupees have been transferred through DBT, म्हळ्यार डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर, टू बेनिफिशरीज अक्रॉस एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेअर, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंटान सिनियर सिटीजन पेन्शन आनी सीफेरर स्कीम डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी दिवंक ना. ही सिनियर सिटीजनांक त्रास जाता. स्पीकर सर, पर्पल फेस्ट बेस्ट केलें, पुणून पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी म्हणून तांकां जें पेन्शन मेळटा हें 11 वर्सां स्टॅग्नंट आहा. गेल्या 11 वर्सांक बेजीक नीड्स सगळ्यो म्हारग जाल्ल्यो आहा. सो यू हॅव टू कॉम्पेन्सेट, पेन्शन हॅज टू इनक्रीज. एंड एज अ प्रोएक्टीव मिनिस्टर आनी मुखेलमंत्र्याक सारको लागीं सुभाष फळदेसाय म्हणटात, ताणें मातशें घालूंक जाय की हें पर्सन फॉर डिसेबिलिटीचें पेन्शन वाडोवंक जाय थंय. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्टेशनाचेर येता. मंत्री गेलो, गव्हर्नरान 6 पॅराग्राफ डेडिकेट केल्या फॉर ट्रान्सपोर्टेशन एंड रोड सेफ्टी. None of the 6 paragraphs mention road accidents have reduced. Speaker sir, रस्ते बरे झाले, road accident कमी झाले. People satisfied with public transport. Public transport बरो झालो. आज मुख्यमंत्र्यान म्हणले रेल्वे आमकां जाय, कित्याक काणकोणच्यान पणजे बेगीन पावपाक जाय, ताजे खातीर नेवरा रेल्वे स्टेशन जाय म्हणून. आयकुपाक बरें दिसता, बट आर पीपल हॅपी विथ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट? आर पीपल युजींग मोर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट? जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बरो जातलो तेन्ना तुमचें खरें सुशासन जातलें. तुमकां हाणें सांगिल्लें आहा बाब नितीन गडकरीन, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो हे खेपे टार्गेट करा म्हणून. आपल्यान तुमकां रस्ते बांदून दिले, सगळें केलें म्हणून. हे खेपे पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर फोकस करा म्हणून. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वापरूंक ना. ती आमची बस म्हणून ती फ्लॉप जाल्या, ती तितलीच उरल्या, स्टॅग्नंट उरल्या. वाडूंक जाय आशिल्ली, वाडना. सोड. तेन्ना एक याद करता हांव तुमकां. एक गोंयचो आदलो राज्यपाल खंय म्हणटालो की गोवा इज अ किलर स्टेट. हे कोण म्हणटालो? मार्गाचो कन्व्हिनर, एक ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ बाब केळेकर. तो सदां आपल्या भाशणांत सांगतालो. बाब दिगंबर कामतीनूय ताचें नांव खूब जाण घेतलां उलयतना. सद्याच्या रस्त्यार घडटाले ते अपघात दर, संख्या, तातूंत येवपी मरणां आनीक ह्या भशेन असंवेदनशील सरकार जो पळयल्यार अशें दिसता की तो राज्यपाल किलर स्टेट म्हणनासलो, किलर गव्हर्नमेंट म्हणूंक सोदतालो अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, लोकांक सांगलां की वायडर रोड्स वील रिड्यूस एक्सिडेंट्स, पूण तशें ना तें. नाव एक्सिडेंट्स आर इवन बिकमिंग मोर डेडलियर. पळय कशें मरतात ते लोक. वी हॅव वायड रोड्स, वी हॅव गुड क्वालिटी रोड्स, बट सी द एक्सिडेंट्स. स्पीकर सर, instead of increasing the number of buses,
the government is announcing a metro. And best, if you don't have bread, eat cake. Direct. बसीत ना केक खा, म्हळ्यार ब्रेड ना केक खा. स्पीकर सर, गोंयांत 50 वर्सां हें पॉप्युलेशन जावचें ना. उदर तुमकां हांवें ओगीच म्हणलें की ही जमनी कन्वर्ट करता तें करपाक काय म्हणून. स्पीकर सर, गांव ते तुमी सिटी करूंक सोदतात हो प्रश्न आहा. आनी करूंक सोदता जाल्यार सांगात डायरेक्ट. हांव मागतां की कलंगूट कांदोली गांव उरूंक ना. कलंगूट कांदोली सिटीच. खंयच्याच कॅटेगरीन कलंगूट कांदोली जर गांव जाल्यार फातोर्डा गांव न्ही, गांव सिटी न्ही. आमकां म्युनिसिपालिटी लागता मरे, तुमकां कित्याक न्ही? तुमचें पॉप्युलेशन, तुमचो ग्रोथ पर्वरी खंय पावना. टायम स्क्वेअर रोवन करपाक सोदता पर्वरीन, गांवांत करतलो टायम स्क्वेअर. टायम स्क्वेअर आहा न्यूयॉर्काक सारकें इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क. So why would it be in the village? It is in the city. So categorize it as a city. Speaker sir, rent a cab म्हणून आहा तें एक व्हडलें मेहनत जाल्लें आहा. रेंट अ कॅबाक स्पीड गव्हर्नर आसपाक जाय आशिल्लें. पूण नॉर्मली आमी पळयतात की ते 100 km/h वतात वयर. डिपार्टमेंटात पडूंकूच वचूना. RTO आनी ट्रॅफिक पुलीस म्हणल्यार सरकारा खातीर भांगराचे तांती दिवपी कोंबड्यो जाल्या. हें मायकल लोबो सदांच म्हणटालो. आज तो की ताजें ओपिनियन चेंज जाला काय कितें तें मागीर सांग. पूण हें तूं उलयतालो की येवन लिपून रावन कित्याक येतात काय म्हणून. स्पीकर सर, ट्रॅफिक कंट्रोल करपाचें काम आनी रस्त्याक कुशीक उबे रावन तालाव मारपाचें काम ते चड करतात. ट्रॅफिक कंट्रोल कांय करनात ते. स्पीकर सर, hundreds of contract employees of कदंबा ट्रान्सपोर्ट बाब तुवें कर, तांकां रेग्युलरायज करूंक जाय. ड्रायव्हर आनी कंडक्टर EV बसीस हे म्हाका तुमी गेल्या असेंब्ली सेशन मॉन्सून सेशनान उतर दिल्लें की आमी करतात म्हूण तांकां. तुमी कांय करूं ना, अजून मेरेन तें पेंडींग आहा. हें स्पीकर सर हांव ओगीच एक वळेरी दिता तुमकां. लॉ एंड ऑर्डराचेर येता. सरकार कायद्याचें न्हय तर काय घ्यायचं हे नितीन चलता. कळ्ळें तुका गोविंद गावडे बाब? खंय रे? ना ना ना, तूं बेल मान नाका. बेल मारल्यार आनी दिवचें पडटलें. राव सुशेगाद. फर्स्ट आमी फिक्स केल्लें आहा 2 वरां. डोंट मेक मी रिपीट थिंग्स. 2 वरां फॉर एंटायर ओपोजिशन. सरकार कायद्याचें न्हय तर काय घ्यायचं हे नितीन चलता. कायदो मारलो झक, फायदो महत्वाचो जाला. स्पीकर सर, आतां माय गव्हर्नमेंट हॅज एन्श्युअर्ड दॅट लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट हॅज रिमेन्ड अंडर कंट्रोल अशें म्हणून गव्हर्नर म्हणटा. बेतलान पयर कितें जालें? ब्लास्ट कोणें आयकलो? स्पीकर सर, बेतलांच्या लोकांनी उलयलो. तांणी सरकाराक पांय पडले ते गोंय काबार करूं नाकात म्हणून. एक आमचो गोंयकार जुआंव फिलीप पेरेरा म्हणून ऑब्जेक्ट केल्लें ताणें. हें इश्युअन्स ऑफ दीस लायसन्स काय केलें ना. सरकारान केअर केलें ना, लायसन्स दिलें. आज एक व्हडलो डिझास्टर जावंक शकतालो. सरकाराचे दादागिरी खातीर जावपाचो. स्पीकर सर, म्हाका वायट दिसता की गोंयकारांक गोंयचे पुलिसेन फेथ गेला. तांकां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवपाक वचपाक भंय दिसता. हें तुमी कंपेर करात कोणा कडेन. सगळ्यांत आदर्श राजा कोण? छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा सगळ्यांत आदर्श राजा म्हणटात. तुमी एक ताका सारको व्हडलो तुमचो आधारस्तंभ म्हणून मानतात, दैवत म्हणून मानतात. ताजे वेळार लॉ एंड ऑर्डर कितें आशिल्ली? अंत्योदय तत्व म्हणटा तें कितलें आसलें? वाचा म्हणटा ताजेर. तें बेस्ट आशिल्लें. स्पीकर सर, आज तुमचे 10% पसून तुमी खंय पावनात. आनी स्पीकर सर, तुमकां खरी हिस्ट्री आयकुपाची ना. गोवा गॅझेटियर म्हणून आहा जे मुखेलमंत्र्याचो डिपार्टमेंट. तातूंत कितें आसता गोवा गॅझेटियरान? इट इज द ऑफिशियल, ऑथेंटीक एंड रिलायबल वर्जन ऑफ हिस्ट्री. 6 वर्सां मुखेलमंत्री आसा. ताका सगळ्यांनी ताचो जय जयकार केला. 6 वर्सां तो मुखेलमंत्री उरला. कसो बॅलन्स करून कसो उरता ताचे खातीर ताका हांवूय बी कॉंग्रेच्युलेट करता. पूण हें मागता की मुखेलमंत्री आपल्या भाशणांनी जे गोवा गॅझेटियरान इतिहास बरयला ताजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट उलोवपाक लागला. ताणें इतले दीस कितें केलें? गोवा गॅझेटियर चेंज केलो ना. तीच वर्जन, तीच तुजे सरकारान दवरलेलो ऑफिशियल, ऑथेंटीक आनी रिलायबल वर्जन आसा. आनी तूं भलतेंच उलयता. स्पीकर सर, उदय भेंब्रो म्हणून एक एक्स आमदार, तो म्हजे फातोर्डा मतदारसंघांत रावता. ताणें एक रिसर्च जो हिस्टोरियनाचेर आसा ताजेर कितें तरी ताणें एक आपले व्ह्यूज शेअर केले.
स्पीकर सर, रातचो ताका येवन लोकांनी प्रश्न विचारलो, दादागिरी केली. म्हजो इश्यू असा, इफ यू डोंट एग्री फायन, डिबेट विथ हिम इन द मॉर्निंग. रातचो वचून न्ही, आनी रातचो वचून करून पचून एक एक्स आमदाराक जेन्ना ताजे घरान वचून दादागिरी करता तेन्ना पुलीस सो मोठो कॉग्निसन्स घेना. कित्याक घेना? कित्याक पुलीस भिता ते ट्रान्सफर जातले म्हणून. सो हे स्पीकर सर सारकें न्ही. आनी एक सांगता, 5 वर्सांचे भुरगें buried by a neighbor in Usgaon. November 2024, a 32-year-old merchant navy officer and father brutally assaulted by 20 bouncers. Property dispute in Anjuna. Land grab scam and cash for job scam. Government investigation vapadta to protect and shut the mouth of the accused by ensuring that big fish remain untouched. Speaker sir, January 3rd, 6 shack employees assaulted a tourist from Mumbai. 30th December 2024, Hyderabad tourist was killed at Kalangut. 28-year-old Goan Amar Bandekar was beaten to death by workers of a beach shack during evening walk. Speaker sir, एक दिल्लीवाल्याक VIP ट्रीटमेंट कसो मेळटा, इन्क्लुडिंग एक मांद्रेचे बायलेक मारून जातकर हे थंयचे एसपीन दाखोवन दिले PI शरीफ जाकीस म्हणटा. ताका सांगलें रिकवरी जाला जाल्यार ताका ज्युडिशियल कस्टडीन धाड. ताका जीपीन धाडना, ताका प्रायवेट गाडी घेवन धाडटा. स्पीकर सर, दिल्लीवाले येवन फक्त आमचे जमनीत न्ही, तांणी गुंडागिरी सुरवात केल्ली आहा आनी सरकार तांचे बरोबर पूर्णपणान आहा, हें कळटा. स्पीकर सर, रोहन कवट्यानबावड्यान एक फंक्शनाक गेलो आनी थंय ताणें स्टेटमेंट केलो की बायलो सेफ आहा, सगळें आतां करचेच पडटा तें स्टेटमेंट. बॅड लक कसलें तें पळय. जे दिसा ताणें स्टेटमेंट केलो ते दिसा एक बायलेक कलंगूट मग करून रातची वचून मारली. ते सायडीन ती मरता, पेपरार येता, हे सायडीन रोहन कवटो म्हणटा वुमन सेफ म्हणून. आतां हें जर हांव हांगा करना जाल्यार हे जानवे घुसपाले म्हणटले तुमी. सो ताजे खातीर हांव काडटाय. आनी दीस इज अ फॅक्ट, अनटायमली अँड हॉलो. स्पीकर सर, खंय टायम स्टार्ट ना 15 मिनटां जाता थंय आहा. ओके मारनाकात बेल, 7:30 मेरेन आहा सुशेगाद. स्पीकर सर, मनोहर पर्रीकारान श्रीराम सेनेचेर बॅन घालो. कित्याक? कित्याक तांचो चीफ जो आहा तो कम्युनल आनी इन्फ्लमेटरी स्पिचीस करता म्हणून आपले खंयचे एक धर्माचे विरुद्ध. स्पीकर सर, मनोहर पर्रीकाराक पिशें लागिल्लें काय मुतालीक सुदारलो हें म्हाका कळना. कित्याक 22 मार्चाक आमी पळयलां की तोच मनीस गोंयां येता आनी उलयता कितें लव जिहादाचेर. सुप्रीम कोर्टान तो केलो की आपले बॅन काडचें म्हणून. सुप्रीम कोर्टान अलाव केलें ना. तांणी कितें म्हणलें, वी आर नॉट अलाविंग बिकॉज ही डज मोरल पुलिसींग. लव जिहादाचेर उलोवप म्हणल्यार मोरल पुलिसींग न्ही. हे सरकाराचो स्टँड कितें आहा हाजेर? सरकार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम करून टुरिजम काबार करून सोदता. क्लियर कट स्पीकर सर, कितेंय असलें कितें कोफू जावं जाता, इट हॅज एन इम्पॅक्ट ऑन टुरिजम. स्पीकर सर, गोंयकारांनी आज मेरेन हे स्पार्क स्प्रेड जावंक दिवंक ना आनी आमची स्टेट वाचून दिवंक ना. सरकार आउट ऑफ द वे वचून हें जें ब्रदरहूड आहा, हें जें भावपण आहा आमचे भितर, तें मोडून कित्याक सोदता? इज दीस अ डायवर्जन फॉर सम मोर स्कॅम्स विच आर गोइंग टू कम आउट? म्हाका कळना कित्याक म्हणून. सगळें बरें आहा मरे, इलेसांवां पचून ना. कित्या खातीर करतात तुमी? सगळें बरें सुशेगाद रावल्या. स्पीकर सर, खूब BJP लिडरांनी आनी आमदारांनी छावा पिक्चर दाखयले. पिक्चरां स्पीकर सर इतिहास शिकपाक नासतात, ती एक फिक्शन आनी प्रोपागंडा करपा खातीर आसतात. पिक्चरां इतिहास खंय शिकता तूं? पुस्तकांनी शिकता. आनी इतिहास बरयता कोण? इतिहासकार बरयता, हिस्टोरियन बरयता. ताजे कडच्यान तूं इतिहास शिकता. देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्राचो मुखेलमंत्री आहा आनी जो तुमचो प्रभारी आशिल्लो, तुमकां इलेक्शन कशें जिखोवप तें ताणें शिकयलें. ताणें थोडे दीस पयलीं असेंब्ली, महाराष्ट्राच्या असेंब्लीन सांगलें की नागपुराक जे दंगे जाले पयलेच ना इज बिकॉज दे वर इन्स्टिगेटेड बाय दीस मुवी म्हणून. आनी हें पिक्चर तुमी दाखयता आहात. हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? हांवें पिक्चर पळोवंक ना, हांव तेजेर जजमेंट करना, बट आय एम ओनली टेलिंग यू द फॅक्ट्स. स्पीकर सर, पयर हांव एक म्हळ्यार फ्रायडे एक बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशनाक गेलो वागातोर. मायकलूय येवपाचो आसलो, मायकल आयलोच ना. स्पीकर सर, तें जातकर आमी थोडे लोकलांक मेळ्ळे आनी थंय स्पीकर सर अशें कळ्ळें की पुलीस हफ्ते कलेक्ट करतात, बारीक बारीक बिजनेसमॅनां करतात.
एक म्हाल्या कडच्यान तुजो हप्तो कलेक्ट करता म्हणून म्हजे कडेन तुका हांव प्रूफूय दाखयतां सकाळी फुडें येवन कलेक्ट करता म्हणून. स्पिकर सर, म्हाका होम मिनिस्टराक विचारूंक जाय हें नवें काम तुमी पुलिसेक दिलां काय म्हणून. स्पिकर सर, मातशें सुशेगाद रावा. खंय टायम ना 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 आमकां सगळ्यांक मेळून 2 वरां. तूं चॅक कर, एड कर कंप्युटर हें कॅल्क्युलेटर घेवन मागीर सांग म्हाका. स्पिकर सर, एक मिनीट. स्पिकर सर, एक सिनियर सिव्हिल सर्वीस ऑफिसर कांदोळे गेलो जेवणाक. तो खंय थंय बशिल्लो. एक नॉमॅडीक ट्रायबाची बायल आसता पळय ती ज्यो तेल बी लायतात आनी ती म्हळ्यार ट्रायबल ती नॉमॅडीक ट्रायबाची. हांव ताचें नांव घेवंक सोदना कित्याक इट वूड बी डिफेमेटरी. ती एक आयली आनी तिच्या म्हऱ्यान खंय एकलो पुलीसमॅन आसलो. तो कितें उलयलो आनी गेलो. ते सिव्हिल सर्वीस ऑफिसरान, सिनियर सिव्हिल सर्वीस ऑफिसर इन द गव्हर्मेंट टुडे, ताणें ते बायलेक आपयलें आनी विचारलें कितें आहा काय म्हणून. तो पुलीस आयिल्लो हप्तो घेवपाक. ही खरी परिस्थिती. ऑफिसराचें नांव तुका हांव जाल्यार सांगता. ही परिस्थिती अशी आहा. स्पिकर सर, स्पिकर सर, अशें जर जालें जाल्यार आमी आतां स्टिंग ऑपरेशनां करची पडटलीं. कित्याक तुमकां दिसतलें विजय ओगीच उलोवपा खातीर उलयता म्हणून. स्पिकर सर, 20 मार्च 2025 म्हळ्यार कितले दीस पयलीं आतां 4 दीस पयलीं आरपोर्टचे सरपंच रोशन रेडकर हाणें एक म्हणलां की नायट क्लब्स आनी डान्स बार वाडल्या म्हणून. आनी टावट येतात आनी विचारतात म्हणून लडकी चाहिए क्या काय म्हणून. हे कोण म्हणटा? सरपंच आरपोराचो. स्पिकर सर, सुशेगाद. स्पिकर सर, तूं कितें करता? सेशना पयलीं कट करतात, उलोवंक दिना. कितें करप कितें? लडकी चाहिए काय म्हणून हांव तुका विचारना, म्हाका विचारना कोण. लोकांक विचारता सरपंचाक कितें जालां. स्पिकर सर, आयक स्पिकर सर. स्पिकर सर, आमी खूब जाण, एक मिनीट राव, सुशेगाद रावा. आमी खूब जाण कुणय पिठाधीश स्वामी ब्रह्मेशानंद म्हऱ्यान वतात. ताणें कितें म्हणलें की कलंगूट म्हणटा तें थायलंड जाला म्हणून. हांवूय ताका मानता. हे खेपे मायकल लोबोचें हें पळयलां 15 मार्च गेल्या वर्सा. हांव हें तूं मे करूंक सोदना. स्पिकर सर, हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचे इनपुट्स घेया, आमी सगळे एक जावया. बट वी वील नॉट अलाव टुरिजम टू गो डावन बिकॉज इट वील किल ब्रँड गोवा. यू कॅनॉट अलाव दीस टू हॅपन. स्पिकर सर, हें सांगतना तूं म्हणटलो की इतले लॉ एंड ऑर्डराची थासमपट्टी केली म्हणून. आतां बरें कितें केलें, म्हज्या मतदारसंघान एक ट्रॅफीक पुलीस स्टेशन रेडी केल्लें आहा. सो फातोर्डाचें ट्रॅफीक पुलीस सेल केलां हे गव्हर्मेंटान. ते रेडी आहा. मुखेलमंत्र्या कडच्यान रोहनान डेट घेवची कित्याक आज तूं वेटींग इन CM असो आसा आनी मागीर आमकां दिवचें. आनी ते CCTV कॅमेरा बी ते व्हडले अनावन्स केल्ले काबरानान स्टायलीन ते तसले पडटे ते रिवायव करचे आनी आमचे सगळ्याक घालचे. आय एम फॉर पीपल इवन बींग चलंड बट लेट देर बी डिसिप्लीन ऑन द रूट्स. स्पिकर सर, हेल्थाचेर येता. गव्हर्नराचो कोट सामको बेस्ट आहा. ही हू हॅज हेल्थ हॅज होप अँड ही हू हॅज होप हॅज एवरीथींग. हें कोण म्हणटा? अभिभाशणान गव्हर्नर म्हणटा. गोंयकारांक बरी हेल्थ आहा. 44% ऑफ गोवन्स आर ओबीस. स्पिकर सर, 26% ऑफ गोवन्स आर डायबिटीक. BP इज ऑन द रायज. किडनी डिजीज इज ऑन द रायज. स्पिकर सर, हेल्थ आतां किडनी डिजीज म्हणटे काणकोण. किडनी डिजीज म्हणटे तुमचे मतदारसंघाचें. हांव उलयता तुमचे खातीर. आतां तुमी म्हाका बेल मारता. हें कशें जातलें? स्पिकर सर, TB मुक्त अभियान म्हणून केलां. त्या भशेन ओबेसिटी मुक्त अभियान करपाची गरज आहा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचून मेरेन फूल टायम सर्जन येना. हांव हायकोर्टान वचचो पडलो. हायकोर्टान वचून सारकें जायना. फोंडेचे लोक सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान GMCन धाडटात. फोंड्या 4 मंत्री आहात. हांव वचून हें सारकें जायना. स्पिकर सर, विश्वजीत राणे हेल्थ कॅम्प करता. सगळे ताका प्रेज करतात. पूण हेल्थ कॅम्प फक्त रुलींग MLAचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करता. म्हणल्यार कितें? खंय इक्वल ट्रिटमेंट खंय गेलो? आनी हेल्थ कॅम्प करप आनी ते यशस्वी जावप म्हणल्यार कितें की प्रायमरी हेल्थ सेंटर कॉलेप्स जालें. स्पिकर सर, हे कशें तुमी पयलीं एक मिनीट सारकें आमी लेट अस गो टू राजेश. ना स्पिकर सर, एक मिनीट. ना हांव म्हजें जावंकूच ना आनी हांव आय एम नॉट कन्सिडरींग. कित्याक जाण न्हू आमी एक ना 2 वरां फॉर द ऑल ऑफ अस. टायम ना 2 वरां तुमी म्हाका सांग कोण कितले उलयला ते. 3 जाणां भितर 2 वरां आशिल्लीं. म्हाका सांगा तुमी. नाजाल्यार फाल्यां उलोवपाचो. तुमी कशें तुमीच सांगा न्ही. ना तुमी फट मारता आमच्या. तुमकां टायम दिलो न्ही. टायम दिलो न्ही. 2 वरां आमचे 3 जाणां भितर आशिल्ले. आज 2 वरां फाल्यां आसात. मागीर कशी जाली ती 2 वरां ती दाखया न्ही तुमी. उगीच कितें बेल मारता न्ही. स्पिकर सर, एग्रीकल्चराचेर येता हांव. आतां FDAचेर येता. FDA
स्पीकर सर FDA म्हणटा ते फूड टेस्टिंग लॅब ते कितें फॉर्मेलिन म्हणून येदो व्हडलो इश्यू जालो अजून मेरेन ते मडगांवां येना स्पीकर सर कोस्टल बेल्ट एंड ड्रायव्ह जावपाची गरज आहा उदळ आमी उलयताले मोमो आनी बिर्याणी वागातोर पेट्रोल पंप टू वागातोर बीच चालूच आहा रस्त्याचेर कसलो टुरिजम अनहायजिनीक कंडिशन स्पीकर सर FDA बरें काम करता फातोड्डान वागातोरान कित्याक करूंक शकना हो म्हाका प्रश्न पडटा आनी ताजे खातीर मागता की FDAक आपलें काम करूंक दिवचें तातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावचें न्ही स्पीकर सर आतां एग्रीकल्चराचेर येता गव्हर्नराचे एंटायर अभिभाशणान एग्रीकल्चर पॉलिसीचें नांवूच ना कित्याक तें मिस जाता वॉट इज द नेट इनक्रीज इन एरिया ब्रॉट अंडर एग्रीकल्चर वॉट इज द नेट इनक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ रायस हाऊ मेनी गोवन्स हॅव गॉन इनटू फार्मिंग लास्ट इयर हाय कोर्टाचो 17-2 जजमेंट जालो तातूंत कितें म्हणलां की fields are being recklessly filled every day हें उतर म्हजें न्ही हें कोर्टाचें उतर स्पीकर सर as per government records land under paddy cultivation has reduced from 50,000 hectares to 30,000 hectares हाचो अर्थ कितें 20,000 हेक्टर फेलो आहा म्हळ्यार कल्टिवेबल बट केप्ट फेलो नॉट बींग कल्टिवेटेड 20,000 हेक्टर म्हळ्यार कितें 20,000 हेक्टर म्हळ्यार 20,000 into 10,000 म्हळ्यार 200 कोटी स्क्वेअर मिटर सो 200 कोटी स्क्वेअर मिटर शेतां भरून इल्लिगल एक्टिविटी करपाक तुमकां चान्स आहा हें जावंक जायना हें एग्रीकल्चराचें मेन देफेत म्हणटा हो स्पीकर सर 10 मार्चाक गोवन म्हणटा ते न्यूजपेपरान एक हें आयलें की लँडलेस फार्मरांक PM किसान सन्मान निधी म्हणटी डिनाय जाता स्पीकर सर म्हज्या मतदारसंघान खूब जाणांक चड करून ST कम्युनिटीच्या लोकांक फॉर्म D आनी फॉर्म B म्हणटा ती नाच आनी अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार 51,000 फार्मरांक तांचे बेनिफीट मेळनात कोकोनट सबसिडी खूब म्हयने जाले मेळत ना स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करा म्हणून आमी इतलो बोवाळ मारलो अजून मेरेन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचें कोण तकलेनूच घेना कम्युनिटी फार्मींग म्हणटा तें बंद केलां हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चराक सबसिडी मेळटाली ती बंद केली स्पीकर सर तरणाटे भुरगे एग्रीकल्चरान येतले कित्याक सांगा तुमी म्हाका तुमी स्टार्ट केल्लें फ्लोरिकल्चर बंद कित्याक केलें आतां लोक करूंक सोदता हांव करता फ्लोरिकल्चर हांव ऑर्किड्स करून विकता इट्स प्रॉफिटेबल बिजनेस पूण तुमी ते सबसिडीज बंद केली ताका स्पीकर सर नुस्त्याचेर येवया LED फिशिंगाचे 17 केसीस तुमी आयडेंटिफाय केल्या कोस्ट गार्डान म्हणटा पूण ते चालूच आहा स्पीकर सर खारयेवाडी जेटी अजून सारकी जायना 2 कॉलिंग एटेन्शन मोशनां जालीं सेम मनशा कडच्यान 2 वर्सांक अजून मेरेन ती जेटी जायना स्पीकर सर 5,000 स्क्वेअर मिटर फिशरीज डिपार्टमेंट जमीन जी तुम्ही प्रॉमिस केल्ली लोकल नुस्तेकारांक दिता म्हणून बाणावले बोट पार्किंग आनी एसेन्शियल एमेनिटी करपाक ती तुमी तांकां दिवंक ना श्रिम्प हॅचरी नॉन फंक्शनल आहा बाणावले ताजेर तुमी कांय उलयना मत्स्य हाट म्हणून तुमी होलसेल फीश मार्केट केल्लें आहा प्रोजेक्ट कॉस्ट हांवें जेन्ना ताजेर फावंडेशन घाल्लें 13 कोटी आशिल्लो स्पीकर सर मातशें 13 कोटी आशिल्ले ते 37 crores जालो ताजेर तुमी फोटो हे पसून पेंटिंगां केल्या डॉल्फिनाची आनी किलर व्हेलाची बांगड्याची ताल्ल्याची नाल्यार पॉम्फ्रेट आनी गोबऱ्याची न्ही ओ शेवट्याची न्ही स्पीकर सर हो एक एम्बॅरेसिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जो एंटी गोवन आहा आनी ताजे खातीर हांव मागता स्पीकर सर की SPDAन तो पोजेशन घेवचो न्ही हेस्टिली पेंटिंगां करेक्ट करची मुखेलमंत्र्यांनी एक मिटींग घेवची कन्सर्न लोकां बरोबर आनी तेन्नाच मागीर स्पीकर सर राव आमचे ओके हे करून नाका शिकवो म्हाका वचपाचो आहा राव एक मिनीट स्पीकर सर हांवें तुमकां पयलींच सांगिल्लें एनिमल हजबंड्री गायो गौशालांतल्यान ना जावपाक लागल्या मीट कॉम्प्लेक्स म्हणटा आपूण एक्सपोर्ट करपाक लागला लोकल बीफ खावपी लोकांक शॉर्टेज आहा सो हाजेर कितें काडपाचें आहा तें तुमी काडात एज्युकेशन स्पीकर सर NEPचें वर्स्ट इम्प्लिमेंटेशन बट फर्स्ट इम्प्लिमेंटेशन हें गोंय जातलें फर्स्ट करपाक तुमी फुडें वतात बट वर्स्ट इम्प्लिमेंटेशन स्पीकर सर सरकार पॉलिसी अनाउन्स करता लास्ट मिनिटाक स्कुलांक टिचरांक पेरंटांक भुरग्यांक बरोबरूच घेनात स्पीकर सर गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड्स असेसमेंट एंड एक्रेडिशन ऑथॉरिटी म्हणटा तें तुमी केलां म्हणून सांगतात पूण 7 फेब्रुवारीक हांवें प्रश्न घाल्लो तेन्ना तुमी सांगला की 1 वर्स लागना दाखोवन दिता 1 वर्स लागता ऑथॉरिटी करपाक स्पीकर सर एप्रिलान एकाडेमीक इयर स्टार्ट करप हें कित्या खातीर जेन्ना गरमी टॉलरेट जायना हें कोणे तरी दिल्लीवाल्यान केलां आनी हे दिल्लीचो सिजन तो आमकां एप्लाय जावंक शकना स्पीकर सर टीचर पोस्टाची एप्लिकेशनां पेंडींग आहा 1 वर्स जालां फक्त कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट सँक्शन करतात
परमनंट टिचराची अर्जंट बेसीस आणि एडिशनल रिक्वायरमेंट एनईपीचे तुम्ही कशेच करपाक तयार ना. स्पीकर सर एक ऐका तुम्ही, पेडणे, बार्देस, दिवचल, सत्तरी, फोंड्या, सांगे, केपें आणि काणकोण हांगा 8 तालुकांनी स्पीकर सर एक सिंगल गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कोंकणी मिडियमान ना, जी कोंकणी मिडियम आमी ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटात गोंयची. स्पीकर सर पेडणे, सांगे, धारबांदोडा हातून एडेड प्रायव्हेट स्कूल पसून ना. स्पीकर सर पुणून हे सगळें आसतना कोंकणी मिडियम स्कुलान एनरोलमेंट 4 पटीन वाडला. स्पीकर सर एक मिनिट 5 मिनिट द्या मातशें. स्पीकर सर ह्या बजेट स्पीकर सर एक हावजींग एक मिनिट स्कूल हब प्रोजेक्ट म्हणून जालो. जेन्ना आमचो नावेलीचो आमदार जिखलो तेन्ना हें घेतलें की तो आपल्या आंगार घेतलो आनी ते कंप्लीट करतो आमी. ते खंय पावला बाबा, मडगांव जाले काबार. मडगांव थंय इतलें ट्रॅफिक जॅम जाता की तें जावंकूच जाय आनी ताजेर म्हाका दिसता ते भशेन कांयच तुमी सुरवात करूंक ना. स्पीकर सर आत्तां बाब काबरालान अक्षय पात्र हाडलें म्हणून चीफ मिनिस्टराक प्रेज केलो. स्पीकर सर पोरवोरीचे 8 ग्रुप रोहन खंवटो पोरवोरीचे 8 ग्रुप, राष्ट्रोली सेल्फ हेल्प ग्रुप, श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुप, साईसमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, सातेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप अशे 8 ग्रुपांक आज आपोवन सांगिल्लें आहा. असेंब्ली चालू आसतना की फाल्यांच्यान तुमी बंद करा, फाल्यांच्यान अक्षय पात्र म्हणल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंट. स्पीकर सर हे बहुजन समाजाच्यो बायल्यो, ह्यो बीजेपीच्यो बायल्यो, ह्यो ही स्किमूच तुमी हाडिल्ली, तुमकां पडून पचूना, तुमकां केअर पचूना. असेंब्ली चालू आसतना आमी हो इशू रेज करतात एज अ कॉलिंग अटेंशन मोशन, ह्या सायडीन तुमी ही दादागिरी करतात. स्पीकर सर श्री उल्हास वेकर. स्पीकर सर एकच मिनिट आयक. एक हांव सादें हें घालतां की सरकार खूब उलयता. सरकारान 40% फंड्स फायनान्शियल एसिस्टन्स स्कॉलरशीप एंड ट्रेनिंग टूल किट स्कीम म्हणटा थंय फक्त 40% पयशे म्हणले. स्पीकर सर सरकार सोशल मिडिया टूल किट म्हूण एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याचेर घालता म्हणून सांगता, पूण तुमचो ओन ट्रेनी टूल किट प्रोग्राम घालपाक पसून तुमच्यान जायना. ही तुमची श्री उल्हास वेकर. स्पीकर सर तुका कित्याक म्हाका तूं कट करता? तूं मुखेलमंत्री जावपाचो आज. श्री उल्हास वेकर. कित्याक तूं कित्याक सिग्नल दिता रे? अरे बाबा कोणाक वचपाक जाय? स्पीकर सर जांबावली शिगमो आमचो, आमी वचपाचें आव्हान सुभाष पडले तुमी न्ही. तुमकां कित्याक? उल्हास वेकर. पूण एक सांगा म्हाका, तुमी म्हाजें एड करून सांगा. हांव 42 मिनटां उलयलो, दुसरे कितले उलयले? 2 वरां जाता ना? कालूच 15 मिनटां उलयला. चेक करा न्ही. 42. हांव 42. कालूच कितलो? ना कालूच कितलो पळया न्ही तुमी. उल्हास वेकर. ना हे तुमी मागीर डिक्लेअर करून कितें फायदो जालो? मागीर आमी कित्याक टायम दिलो म्हणटा? कसो टायम दिलो म्हणटा तुमी? 2 वरांत 3 लोकां भितर न्ही. ते कमी उलयला म्हणून हांव आज उलयला न्ही, नाल्यार फाल्यां उलोवपाचो. इतलेंच उलोवपाचें आहा जाल्यार ना. हें तुमचें सारकें न्ही. यू शूड कॅल्क्युलेट द टायम एंड गिव मी. ना जाल्यार कित्याक करता तुमी? ना वायट दिसता? सरकार भिता आमी उलयता ताजेर. कितें सरकाराक कित्याक काचाबूल मेल कित्याक मारता? तो काबराल कित्याक सिग्नल दिता? काबरालाचें हेंच काम आशिल्लें म्हणून तो काट्यार पास जाला गेले खेपे. तो आतां परतो सिग्नल दिवपाक लागलो. आमचे कडेन बरो स्पीकर सर रास्ता पोस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाषे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.